Margao police have arrested Swaraj Jagtap, a resident of Maharashtra, in connection with a hit-and-run case reported yesterday. Police have added attempt to murder charges against the accused under Section 190 of the BNSS. Officials said the accused is in custody and will be produced before the court for remand proceedings. The incident left a woman injured who was immediately shifted for treatment. Her husband said she has undergone surgery and is under observation. He added that she survived a crash due to wearing a helmet, which reduced the impact of the injury. Police are carrying out a detailed investigation to reconstruct the sequence of events and determine the exact circumstances of the incident. Authorities have assured strict action based on evidence collected during the probe. ड्रायव्हर ऑफ द थार व्हेकल स्वराज जगताप रेजिडेंट ऑफ पुणे ताका आमी अरेस्ट केला अंडर अटेम्प्ट टू मर्डर हे सेक्शन लायला आमी आनी आमी फर्दर फास्ट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करून टायम फ्रेमाक आमी चार्जशीट फायल करता. कशें कितें सेक्शन लायल्या तुमी नवें कितें अटेम्प्ट टू मर्डर लायला अशें आयकून जेन्ना आमी इन्वेस्टिगेशन चालू केलें आनी आमी CCTV सगळे एनालायज केल्यो आनी डॅश कॅम कॅमेराय एनालायज केलो तातूंत आमकां दिसून आयला की तो कंप्लीट रॅश एंड निग्लिजंटाक रॉंग सायडीन सायड मारता आनी ताका मुखार दिसता की एक बायल आपले रायट लेनीन वता आनी ताका तो ओवररन करून वता which itself proves that तेजें इंटेंशन आसलें ताका ओवरऑन करून. सो वी हॅव एड्यूस्ड अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन आनी वी वील फायल द चार्जशीट इन सेक्शन. भुरगो मायनर बीन कितें आसलो ड्रायव्हर सर ना एज इज 19 years. अल्कोहोल कितें कंज्यूम करता ना अल्कोहोल मेळना. गाडी हाडले गाडी गाडी कोणी दिल्या तेजेर बीन कितें ओनराक आमी समन्स केला आनी नेसेसरी आमी डॉक्युमेंट्स आनी सगळे चॅक करताले. तेणी कितें डॉक्युमेंट्स घेवन गाडी रेंटाक दिल्ली तेमी सगळे चॅक करता. एज पर पुलिसांनी बरी एक्शन घेतल्या आनी बरो फास्ट रिस्पॉन्ड दिला आमकां. आनीक मेन थींग सांगपाक म्हणल्यार ते साल्वार जालें तें व्हडलें आनी मेन साल्वार जालें म्हणल्यार ते हेल्मेटाक लागून. कित्याक आनी हेल्मेट म्हणल्यार कितें हांव कंपनीन काम करता वेरेज आमची कंपनी डेक्कन फायन कॅमिकल्स पयली तितून आमकां सेफ्टी पयली शिकयता तितून हेल्मेट हांव पयलीं घालपाक लायता. सो बिकॉज ऑफ हेल्मेट तें घातलें म्हणून तें सेव जालां अशें म्हाका दिसता. तुमचे कोण ते म्हजी वायफ. आतां कशी आहा कंडिशन आतां ऑपरेशन तेजें चालू आहा अजून तेका भायर हाडूना. सो लेफ्ट थाय पण म्हणल्यार मेजर ऑपरेशन चालू आहा. फ्रॅक्चर चालू. आनी खंय मागणी कितें आसा आतां तेका भुरग्याक तेका धरला तेका कितें मागून आतां पुलिसांनी हें केल्लें आहा. आतां चार्जशीट आमी फर्स्ट टायम तेंचे कितें अटेम्प्ट टू मर्डर बीन लायल्या हे सॅटिस्फायड विथ दॅट. आनी आतां मुखार जें ऑपरेशन जावन कितें जातलें तें आमकां अजून तें ऑपरेशन जालें म्हण तेच कळटलें. जाय तांकां ती यंगस्टर्स जाय तांकां कार दिवप न्हू. अबाव 23 तांकां दिल्यार ओके एटलीस्ट दे वील बी इन द सेन्स. हे कितें आतां हे भुरगे चोय पियोन चलयताय तुका काय खबर आसना रेकलेस तांचें ड्रायवींग आसता. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगल्या कडेन बिलो 23 तांकां रेंट दिवप न्हू. तांकां चोय दिवपाचें फॅमिली बरोबर इट्स फायन बट अशें करून इंडिविज्युअल्स बॅचलर्स जाता तांकां दिवपाचें कोण. आनी हेल्मेटाक लागून आतां पुलीस बी तांकांय तेणी रेकलेस ड्रायवींग करता तांकांय धरूं जाय तेणी. सो विदावट हेल्मेट आहा तांकांय स्ट्रिक्टली करूं जाय. जायते जाण आमी एक्चुली वेलसा वचून आमी येताय जायते जाणां चोयताय आमी विदावट हेल्मेट 3 सीट वयताय पूण तांकां कोण आसना. सो दॅट ऑल्सो मातशें एक्शन घेवपाक जाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कोण आहा तेणे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.